कपलार तिकली, गळ्यान मंगळसूत्र, हातान काखणा, पायान वेडे आणि कमरेर ओढणी बांधून सर सर माडार चढपी बायलां आता गोंयान आसात. प्रवीणा नायकाचो घोव खंय ताका सांगतालो माडा वयल्यान पडले जाल्यार आपली लज वाऱ्यार वतली. मात प्रवीणा आता माडार चढपाक प्रवीण. घोवा कडेन ना ते सर्टिफिकेट आता ताच्या हातान. घोव सांगपाक लागलो तुमी आनी माडार चडटली, बायलांनी केन्ना माडार चडलेली आसा, आपूण केन्ना पळोवंक ना बायलां माडार चडलेली. तूं माडार चडोंक वचोन नाका, एक तर तूं माडार गेले चडले जाल्यार तूं पडोवं शकता. आपल्याक बेश्टी ती लज म्हणपाक लागलो. तरी पूण हांवें म्हटलें कितें आमी बायलां सगळीं माडार चडोवं शकता आनी आमी चडटलीं. मागीर ती म्हणपाक लागली माडार चडपाक नांवां दी. म्हणटकूच आमी म्हटलें नांवां दिवया, जाता तें जावं न्ही, चडली जाल्यार चडली, पडली जाल्यार पडली. म्हणटकूच हळू 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 माडार चडपाक लागले आमी. म्हणटा म्हणसर माडार वयर चडोन वयले नाल सुद्दां काडपाक लागले. आमकां मातशी उमेद येयली. आमी बाकीच्या बायलांक सांगलें माडार चडपाक कांय न्हू, दादले कित्याक आमी सुद्दां चडोवं शकता. ओके, कितले दीस तुमकां ट्रेनिंग दिले? आमकां 5 दीस ट्रेनिंग दिली. म्हटल्यार तिसरे दिसा आमी माडार चडोन नाल सुद्दां काडले. ओके, आनी सरकारान तुमकां मशिनरी बी तशी कितें दिल्लें? दिता म्हणून सांगलें. आजून आमकां हातीन अशी पावोंक ना, दितली म्हणून सांगलां. पहिल्या दिसा माडार चडटना भंय दिसलो, मदीं पावतकेच आनी भंय दिसलो. मात माडाच्या कोळवान पावन नाल्ल काडले तेन्ना कॉन्फिडन्स आयलो. आता दिसाक 10 माड पाडपा इतली तयारी जाल्या. कितें अनुभव आयलो तुमकां? पयलीं मातसो भंय दिसतालो, मशिनां हालपाक लागतली. मागीर पयलीं जाल्यार स्लो 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 चडले आमी. पयलीं अर्द्याक चडले, मागीर आमी वचोन नाल काडले वयले. एक 2-3 माडार सुद्दां आमी चडपाक आतां तयार आसा. अशें मदीं पावतकच तुमकां मदीं कितें भंय मीत कितें ना, दिसता? भंय अशें ना. वयर चडटकणी पयलीं भंय दिसतालो, मागीर भंय बी कांयच ना, सगळो भंय गेलो भंय. ओके, आतां अंदाजे तुमी दिसाक कितले माड चडोवंक शकता? आमी अंदाजे दिसाक 10 माडाचे नाल काडू शकता. इतले कॉन्फिडन्स आमच्यात आसा. नावी चडटा दिली लोकांनी. टोटल कितली बायलां तुमी आसात? 20 जाणां आसा. सगळी कासारवाड्याची? कासारवाड्याची आसा. तेन्नाच्या काळान झाशीची राणी सारकी बायल हे केलें तिणी, देशा खातीर लायली. जाल्यार आमी हे माडार चडपाक कित्याक फाटीं रावपाक जाय? मागीर म्हणपाक लागलो तूं लॅक्चरूच दिवपाक हे ना. तशें म्हणून हांव म्हटलें हांव वयता हा, चल म्हणपाक लागलो. पूण तुजी रिस्क, कित्याक तुजे डॅडी बी कितें म्हणल्यार आमी जबाबदार ना म्हणपाक लागलो. आनी आसतना गेली. पयले दीस मातशे 2 स्टेप चडले, दुसरे दीस आनीक चडले, तिसरे दीस पय काडली आनी शूट करून हाडून दाखयली. जावं कितें तरी केलें गो बाय म्हणपाक लागलो. कासरवाडे पेडण्या शेती खात्या आणि ग्रामीण विकास खात्यान अशा 20 बायलांक पाडेली म्हणून ट्रेन केल्यात. पेडणेचो आमदार मंत्री बाबू आणि ग्रामीण विकास मंत्री जयेशान त्या बायलांक सर्टिफिकेटां दिवन तांकां सर्टिफायड पाडेली केली. खरेच पुण्यवान आहात. जे पाडेले आज जातले पळय ते सगळे पुण्यवान जातले. कारण तुम्ही खरी सेवा आज करता. कारण लोकांनी हो धंदो सोडलो आणि तुम्ही परत तयार करता आणि ती महिला पुढे सरून तयार करता. एक चॅलेंज तुम्ही घेतलेली आहात, ती फाटी सर नाका. सॅटेलाइट मार्केट्स आमी एक करपाचो विचार आसा. आनी सॅटेलाइट मार्केट ऑल अलॉंग द हायवेज, जितले हायवे आमकां जे भाजी विक्रेते मेळटा जावं महिला मंडळ जे तेंचो प्रोड्यूस ते करता, कितें खाद्यपदार्थ करता जावं आनी कितें करता, हे घेवन ते रस्त्याचे देगेक बसता पळय, तांकां लागून एक इंडिपेंडंट एका असो बे कसो करून तुमी खुबशा रस्त्याचे पळय बस बी आसता, असो बे करून एक स्पेशल पार्किंग तांकां पार्किंग जावन तितूनच अमूक तांकां शॉपां आमी उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो हे आसा, उपक्रम आसा. आनी ते शॉप्स आसतले आनी तुमकां ती शॉप्स आमी अवेलेबल करून दितले. तुमी येवपाचो, ते शॉपांनी तुमचो सगळे थंय मांडपाचें आनी विकून जालें की शॉपां ती एम्प्टी करून तुमी वचपाची. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर.